learning from failure, loyalty, and persistence. Unquote. Good day to one and all present. Respected chief guest for today's function, Honorable Member of Principal Ms. Supriya Netravalkar, meritorious students of HSSC exam, parents, my dear colleagues, as it gives them the returns of the efforts put in by them throughout the year. Diploma course in Personal Management and Industrial Relations. His profession is Mahalakshmi Advertising Agency and Sai Krupa Enterprise at Namsa. Congratulations, Rohan. We are proud of your excellent achievement. Great level day in absence of Shriya, the parents receiving 4 subject topper. Now I proceed preparing for civil service examinations in Pune. And आम्ही जे काही आहोत ते आमच्या शिक्षक वर्गांमुळे आणि शिक्षकांमुळे, कारण आम्हाला ज्ञानाची आणि आयुष्याची जी वाटचाल आहे ते कार्य आमचे शिक्षक करत असतात. शाळा संपल्यानंतर जेव्हा हायर सेकंडरी निवडायची वेळ येते तेव्हा आपल्याला वाटतं अरे काय होईल, भीती वाटते. पण ही भीती आम्हाला या शिक्षकांनी कधी वाटूच दिली नाही, नाहीशीच करून टाकली. आम्हाला आत्मविश्वास दिला, माणूस म्हणजे काय ते समजवलं आणि मुख्य म्हणजे एक विद्यार्थी घडवला आणि एक माणूस घडवला जो आजच्या या जीवनात कुठेतरी आत्मविश्वासाने पुढे जाऊ शकेल. लागतलो की या भुरग्याक या कॉमर्स स्ट्रीमीन कितले भुरग्याक फर्स्ट सेकंड थर्ड 90%, 89%, 88%. त्या भुरग्यान सांगलें, त्याने भाशण करताना सांगलें आपल्याक व्हडलें कांय दिसूना, पण आपल्याक दिसतालें की इतलीं वर्सां आपल्याक बापायच्या नांवान वळखताले. म्हाका केन्ना तरी दिसूं कळपाक जाय आसलें की म्हज्या नांवान बापायक वळखूंक जाय, आनी आपल्याक खूब बरें आशिल्लें की तिस्कार म्हजो त्या फोटो लागलो. हेंच म्हजें समाधान. आनी त्यामुळे ते एक वेगळेपण आसता, त्या भुरग्याक एक वेगळें हें आसता. आनी ताका लागून हें सगळें करता आसतना आमी एक लक्षांत घेवंक जाय की त्या पालकाचो तितलोच सहभाग आसा. आनी म्हणून हे सगळे पालक जे आसात त्या पालकांक दिसता की म्हज्या भुरग्यान व्हड जावंक जाय. आनी त्यामुळे हांव सगळ्या भुरग्यांक सांगपाक सोदता की तुमी कोण तरी दोतोर जातले, कोण तरी इंजिनियर जातले, कोण तरी वेगवेगळ्या प्रोफेशनान वतले, कोण तरी प्रोफेसर जातले, टिचींग फिल्डान वतले. आनी हें सगळें करता आसतना एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय. आमी हांव बऱ्याचदा पळयतात की आपण दोतोर जालो किंवा व्हडल्या प्रोफेशनान गेलो की जशी एज जाता तशे पेरंट जे आसात ते जाणटे जावपाक येतात. आनी बऱ्याचदा भुरग्यांक आपलो बापूय आवय जाणटी जाली की तिका ते मातशें सायटीक करतात, व्हडलेशें कॅर करपाक पळयनात. पण म्हाका सांगपाक दिसता की आमी सगळ्यांनी हें सगळें करता आसतना पेरंट्सांकूय तितलोच म्हत्व दिवपाक जाय. आमी खुबदां पळयतात की बरेचशे जे आसात, हांवें पळयलें की आपल्या कुत्र्यांक घेवन भोंवपाक तांकां वेळ आसता, पण घरांतलो जाणटो मनीस जर आसत जाल्यार त्या जाणट्या मनशाक घरांतल्यान काडटाले खंय तरी अनाथ आश्रमांत दवरतात, कारण तो जाणटो जाल्लो आसा. पण आमी लक्षांत दवरपाक जाय आमी केन्ना तरी जाणटे जातले. आनी त्यामुळे आमच्या भुरग्यांच्या समक्ष जर आमी त्या जाणट्यांक जर अनाथ आश्रमांत दवरलें जाल्यार भुरगो व्हड जातकच भुरग्याक दिसता ही प्रथा आसा. म्हज्या आजयेक आनी आज्याक जर हे म्हजो बापूय व्हरून दवरता जाल्यार म्हजी जबाबदारी ताका व्हरून थंयच दवरपाक जाय. आनी ताका लागून आमी सगळ्यांनी जनावरांचेर आमी प्रेम करतात, पण आमच्या पेरंट्सांचेर प्रेम करना. आनी ताका लागून तुमी सगळीं भुरगीं वेगवेगळ्या फिल्डा भितर काम करपी भुरगीं आसात. आमी हें सांबाळपाक जाय, कारण आपले आवय बापूय आमकां खूब शिकोवपाक लागून कश्ट घेतात, आमकां खूब शिकोवपाक लागून लोकां कडेन आपल्याक तुमी दवरतात. कदाचित आपल्याक एखादो शर्ट जर घेवंक जाय जाल्यार घेनासतले, आपल्याक एखादें चप्पल जर घेवपाक जाय, शूज घेवपाक जाय जाल्यार घेनासतले, कारण ताका दिसता की म्हज्या भुरग्याक दिवंक जाय. आनी त्यामुळे सगळें करता आसतना समाजा भितर आमी तितलो सन्मान आनी मान आमी दवरपाची तितलीच गरज आसा. Media channel and press bell icon for latest notifications.